पणजी मासांद आमोरी मतदान केंद्राचेर यतीन पारेख आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदी बरेच पेटले। भाजपाचे नगरसेवक वैदेही नायक गळ्यांत भाजपाचे वळखपत्र घालून मतदान केंद्राचेर प्रचार करत भोंवता म्हूण यतीन पारेखान हरकत घेतली, जाल्यार वैदेहीन यतीनान आपल्या गळ्यांतल्यान वळखपत्र हिसकावन घेतले म्हूण बोवाळ घालो। दोन्ही वटिया कार्यकर्त्यांनी एकमेका आड बरोच नेट लायलो। निमाणे पुलीस मदीं पडले आणि प्रकरण मिटयले। हेलो बायलाचे रात घालपाक आपल्या बायलाचे रात घालपाक गेला वर्सा बायलाचे रात कित्याक बायलाचे रात घालपाक गेला वर्सा हे लोक किसपा जाय तीन तुका बायलाचे हे कोण तुका घाल तू तू कित्याक पडलो सकाळी हांगा जेन्ना म्हाका म्हाज्या पोलिंग एजंटान सांगलें की हांगा मॅन्युपुलेशन चल्लां बीजेपीचें आनी टोटल लोकांक कॅनवसिंग चल्लां पोलिंग बुथान, आनी तेन्ना इमिडियटली हांव पावलो जाल्यार हांवें प्रॅक्टिकली पळयलें कॉर्पोरेटर वैदेही नायक हें ताचें कार्ड गळ्यान घालून प्लस आनी 8-10 बायलां हांगा प्रत्येक मनीस जो भितर बुथान सरता तांकां विचारता तुजें कार्ड दाखय, मागीर तांकां एसिस्ट करता खंय रावपाचें तें, खंयच्या लायनीन रावपाचें तें, आनी तांकां सांगता बीजेपीक वोट कर, प्लीज वोट फॉर बीजेपी। मनोहर पर्रीकर येता आनी म्हाका म्हणटा 5 वरां जावनी हांव तुका शिकयता कितें तें। ही गुंडागिरी तांकां सोंपता काय कितें? नावेली मतदारसंघात दवर्ले एका मतदान केंद्रा लागसार आशिल्ल्या घरांत रावन चर्चिलाची धूव प्रचार करता म्हूण बोवाळ जाल्ल्यान प्रकरण तापलें। आवेरतानाच्या आनी चर्चिलाच्या कार्यकर्त्यांमदीं मतदान केंद्रा भायरूच पेटलें। पुलिसांनी त्या घरांत घुसून चर्चिलाच्या धुवेक थंयच्यान भायर सरपाक लायली। चर्चिल म्हणटा पुलीस चडूच बॉसिंग करतात। वालांका म्हणटा त्या घरांतलो लोक आलेमावाच्या फामिलीक लागींचो। अरे दादागिरी इवान पुलिस दादागिरी को थिंगा या म्हाका आयडियार मेळना ही पुलिस दादागिरी को थिंगा सीन हांव हे मगे चेडू हे घरां आहा हे गेले तांकां थिंगा भितर वचून लाठीचार्ज करता म्हणटा हे पुलीस and I'll see that next election where the Savan will be. He came in on the first floor. He's asking her what right you have to come in the house. Who are you all to come? They don't have any right. They are friends. We can visit anyone. And dadagiri election inside the house in the bedroom. सगळे हुंजा सोन आखे गोंयचे बोन्सर आले आणि दादागिरी करप election. Election is not a fair election. Everyone is a part of it. And police involved on it. That Savan is only making a one side. वयलो बटन दामात अशें मतदारांक सांगपी मडकय मतदारसंघातल्या बाबुराव नायक ह्या पोलिंग ऑफिसराक वेंचणूक अधिकाऱ्यान थंयच्यान काडलो। काँग्रेस उमेदवार रितेश नायकाच्या पोलिंग एजंटान ही कागाळ केल्ली। त्या अधिकाऱ्याक निलंबीत करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या। हाका लागून थंय वातावरण बरेंच तापलें। बूथ नंबर 2 कुंडे बस स्टॉप तो सगळ्यांक सांगता वयलो बटन दाम, भितर जे लोक आमकां शिकोनाशिल्ले तांकां वयलो बटन दाम आनी मत मार म्हणून। आणि जेन्ना आमचे विश्वासान सांगलें तेन्ना विश्वासान ताका आमकां येवन भायर सांगलें की आपल्या हो हेरेगिरी करता म्हणून। मागीर हांवें कमिशनर आपोवन हाडली आनी ताका हांगासरलो गुटली उबारली। हें अशें पळोवपाक गेल्यार सगळे कडेन चलता, हें कंप्लीट सगळे कडेन। तेन्ना हांव गेल्लो भितर तेन्ना तेणी सांगलां म्हाका वयलो बटन दाम म्हणून, आनी तेजे मुखार ते एक बायल गेल्ली एक दादलो गेलो तिका तशेंच सांगलें दाम म्हणून, तिणें तशेंच केलें। आनी मागीर हांवें येवन भायर येवन मागीर लोकांक बोवाळ घातलो, मागीर सगळ्या लोकांनी मागीर बोवाळ करून मागीर सगळ्यांक मागीर एकामेकाक मागीर जमा घाले। मडकय मतदारसंघात जितले जे ऑफिसर आसा
BLO आसा कोण जितले जे ऑफिसर आसा सगळे बायस आसा ही जी यंत्रणा आसा ती सगळी हायजॅक केल्ली आसा ही यंत्रणा अशीच रावली जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जातलो एका जबाबदार सरकार आणि हे इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया जबाबदार आसतले. वास्कोच्या पोलीस निरीक्षक फ्रांसिस कॉर्ताक निलंबित केला. मुरगांव पत्रकार संघ आनी भाजपान केल्ल्या कागाळीक लागून ताका निलंबित केला. सासमुळे बायणा वाठारांत एका उमेदवाराचो भाव पयशे वाडटा अशी कागाळ शुक्रारा आयिल्ल्यान थंय गेल्ल्या पत्रकारांक निरीक्षक कॉर्तान धमकी दिली अशी कागाळ पत्रकार संघान केल्ली. Name of the accused person is Yagat Prasad Sharma, who is from UP, Mahinagar. And he is staying from 19 February 2012 at Hotel Royal Palace, Vasco. And we check his hotel room also, but no cash was found there. But one diary, suspicious numbers is there. All I think some political PAs or something. I am not sure. And one expired passport. Also there. And total cash found is 18,600. Any political logos, anything, any found you? Some NCP plastic badges is there. One scarf is there. Actually, no, मनीस सकाळच्यान आसा थंय बरें वायट शर्ट पॅन्ट घालून गॉगल्स बी घालून आनी ताका आमी दोनदा पूण एटलिस्ट पयला पास्कोवालाक उलयता आसतना सो आमी एक मनशाक जो कन्नड उलयता ताका लायलो थंय पळोवपाक कितें एंड वेन ही स्टार्टेड थिंग ही वॉज एक्टींग वेरी फिशी. So finally, when he was distributing some money to some ladies, we saw him red-handed. Then we called the flying squad, and the flying squad, when they caught him, he was with money. First, we want to know who has booked his hotel, who is paying for the hotel. I want thorough investigation into this matter to see, because the NCP candidate is totally involved. He was an NCP stage. He was also found with NCP batches and other things. And he was distributing money for the NCP candidate. We have taken cognizance of the complaint that were made last night, and we have suspended the police inspector of Vasco, Mr. Court, pending inquiry, and the additional charge has been given to the harbour PI, Mr. Rahul Farah. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.